देवाचे मागणे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आमच्या मागण्याची रीत सुरू करून आम्ही आंकवार मारयेचो आदार मागुया आणि तिची तुस्त करून म्हणुया। नमान मुरये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंती बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। फातिमा सायबीन मायेन ल्हान भुरग्यांक बगोर बगोर म्हणूंक हुस्कायलें बोगसोण्याचे मागणे आमी आतां तें उच्चारुया। म्हज्या फाटल्यान सगल्यांनी म्हणचें, म्हज्या देवा हांव सोत मानतां, तुका नमस्कार करतां, तुजेर बोरवासो दवरतां आनी तुजो हांव मोग करतां आनी सगलीं मनशां जी तुका सोत मानिनात, तुका नमस्कार करिनात, तुजेर बोरवोसो दवरिनात आनी तुजो मोग करिनात तांचे पासत हांव बोगसोणें मागतां। सगलीं बसुया। भाग्यवंती मोरे फातिमा गांवान भुरग्या जेजूच्या हुकुमेन सगल्या गरीब आत्म्याच्या साल्वासवा पासत तुज्या निश्कळोंक काळजाची भक्ती करूंक सगल्या मनीसकुळाक तुवें सुचोवण्यो केल्यो। तुजें काळीज कांट्यांनी रेबोडलें जावन आसा एक खुणान देव निंदेची आनी अनुपकारपणाची। हें तुवें भयणी लुसियाक डिसेंबराचे 10 1925 वर्सा दाखयलें। सगलीं मनशां जीं तुजो मधूर मोग अनुपकारपणान फारीक करतात तांणी तुका मानून घेवंक आनी आपली नवसरणी करूंक तुजें तांकां मागणें जालें। निश्कळोंक गर्भ संभोवणेचेर आनी पवित्र आंकवारपणाचेर केलेलें पातक मानून घेवन माफी मागतां। तूं देवाची माता, हें सोत जायतीं जाणां मानून घेनात। सोबार दुसरीं तुज्या मुर्तीचेर आपली कोडवोहाट वावयतात आनी दुसऱ्यांच्या काळजान खेरीत भाशेन भुरग्यांच्या काळजान ती भोगतात। आमच्या मागण्या प्राचिता साक्रिफिसां तेच परी पवित्र कुमन्यावां वरवीं तुका पातकाचें आमी बोगसणें मागता। जुलय म्हयन्याच्या पयल्या सोनवाराक सर्गीचे माये तुज्या भासावण्यांनी आनी तेच परी तुज्या आवयच्या मोगान म्हाका घोट कर। तुज्या निश्कळोंक काळीज जावं दी एक आसरो आनी वाट म्हाका देवा सरशीं व्हरूंक। फातिमाच्या संदेशा वरवीं तुजी कृपा आनी काकलूत आमचें काळीज आनी मन उजवाडावं आनी हे वरवीं आमी जिव्या देवाची मोगान आनी खुशालकायेन सेवा करूं। आतां आमी ओर्काच्या चवथ्या मिस्तेरात आमचो नियाळ करतल्या। आंकवार मारयेक कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली। नोव्हेंबराचे पयले 1950व्या वर्सा पाप साहेब पायस 12व्यान मारयेच्या स्वर्गार व्हरण्याच्या दोगमान आपली आपोस्तलीक चिटी बरोवन एक दोबाची पळोवणी करून म्हणलें, निश्कळून देवाचे मातयेक सदांच आंकवार मारयेक आपले संवसारीपण सोंपयल्या उपरांत कुडी ओतम्या सयत सोदीचे मोहिमेक उबारून व्हेली। मारयेचें देवीक आवयपण आनी तिची कूड जी देवाच्या पुताक एक निश्कळून आसनें जावन आसा तिच्या मोहिमेचो शेणूर। मारयेचे मोहिमेकून स्वतार चडणें जाली एक परब तिच्या भक्तीची आनी आशिर्वादाची। मान आनी मोहिमा आमच्या देवाचे मातयेक, मोहिमा मोरये बापाचे दुवे, मोहिमा मोरये पुताचे आवय, मोहिमा तुका आंकवार भुरये पुतिनी
ती पवित्र आत्म्याची. ही उत्तम कृपा सगळ्या स्वर्गा आनी संवसारांतल्या रोचणे बरोच घडली. आंकवार मारयेच्या स्वर्गात चडण्या वरवीं ती आमच्यो सगळ्यांच्यो गरजो आनी मोग जेजूक भेटयता. आमचे पासत विनवटी करीत आसता आनी देवा फुड्यान आमची मोदेस्ती कशी आमच्या साल्वा सांगाक पासत देवाची येवजण साकार करता. ती आपल्या पुता लागीं आमचे पासत विनवटी करीत आसता आनी देवा आनी आमचे मोदेल एक हातयार आदारी बुद्धिदान आनी मोदेस्ती जाता. आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. आंकवार मारिया जावन आसा आमकां एक पवित्रपणाची देख, जी सगळ्या भावार्थ्यांक आपले दोळे उबारून आपल्याचेर लावंक सांगता. कित्याक ती जावन आसा एक नमुनो भावार्थाचो, निर्मळकायेचो, ल्हानविकायेचो, विस्वाशीपणाचो, दुखेस्तांचो आसरो, मागण्याचो, मोर्यादीचो आनी देवाच्या उतराक खालती रावपाचो, जी आपल्या जल्मा ते खुर्सा मरण मेरेन आपल्या पुताक चिटकून रावली. हे तिचे शेगूण तिच्या भुरग्यांक आदाराचे जातात. आपल्या सगळ्या दिसण्यांनी तिणें आपल्या भुरग्यांक सोवे हुस्को दाखयलो. जुलायाचे 13वेर फातिमा गांवांत एक उजवाड फांकलो आनी सायबीण माय एका झाडाचेर दिश्टी पडली. सगळे सोयम तिच्या दिसण्याक भागीदार जाले आनी ती एका ल्हानशा झाडाच्या खांद्यार रावली आनी आपल्या सुर्गीच्या पोरमोळान सगळें वातावरण भरलें. लुसियान तिका विचारलें, म्हजे कडल्यान तुका कितें जाय? तिणें म्हटलें, दुसऱ्या म्हयन्याच्या 13वेर परतून ये. रुजाय सायबिणीच्या मानाक तेर्स रोजार करपाचें चालू दवर आनी ह्या वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती मेळूंक म्हजो आदार जाव. आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. शेवटाचे मागणे. फातिमा सायबीण माये, तुज्या निश्कळूंक काळजाची भोगती करूंक म्हाका घोटाय दी. हो जावन आसा एक उपाय हांवें तुज्या देवीक कुरपेन वाडत वचूं, कित्याक तूं जावन आसाय कुरपेन भरलोली. हें करून आमी देवाच्या इश्टागतीन आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान वाडत वेतेली. एके आवयचे मायेन तूं आमकां सदांच आयकताय हाचो आमकां पूर्ण विस्वास आसा. तूं सोर्गीची राणी आनी काकलुतीची आवय जावन तुजे लागीं मागतेल्यांचेर तुजी कुरपा घालताय. जुलायाचे 16वेर कार्मेल सायबिणीच्या परबे दिसाक आमकां सगळ्यांक तूं उगडास कोत्ताय आमी पवित्र बेंतीन घालूंक. हें बेंतीन जावन आसा एक वस्त, एक हात्यार आनी एक खुणा, जी सोर्गीची राणी आपल्या खेरीत इश्टांक फावो कोत्ता. लुसिया म्हणटा, बेंतीन आनी रोजाराचें कोंत जावन आसात ह्या दोन दोशीन करून नजो तसल्यो खुणा. आमी आमची बेटोवणी मारयेच्या काळजाक करूंक आनी ह्या वरवीं आमी आमच्या जिवितांत कुरपा आनी पवित्रपण मागून घेवपाची हातयारां. मागणी. सगळ्या पातक्यांच्या कोणसोवरां सावन आनी सोडवणे पासत गोराब्यांनी आनी समाजान शांती आनी सोवस्काय आसचे खातीर संवसारांतली जोगडी ओनीत आनी दुस्पोट कोबार जावं. सगळ्या पिडेवंतांक, कोश्टोतोल्यांक
एकसूरपण भोगतल्यांक जेजूची बुजवण आनी पेकोवणी देवीक आपोवण्यान आनी म्हत्वाची जिविता पासत आमची खासगी मागणी तेच परी आपले पासत मागूंक लायलोल्या खातीर आंकवार मारयेचे मोजोतीन ही सोगली आमची मागणी आमी देवा मुखार उबारता आनी ही मागणी देवान मांडून घेवची आनी ताकाच मोहिमा मेळची म्हूण आमी मागता आमेन. आवय आनी राणये मारयेक जोण एकल्याचे दिसपट्टे अर्पण आमी सोगली ते मागणे बाराबोर म्हणुया. निश्कळूक माये हांव सावियोला उण्या बावटेची पातकी म्हज्या बाप्तिस्माच्यो बसावण्यो तुज्या हातांतल्यान णव सोदता आनी तिरायता. हांव सासणाक देवचाराक ताच्या दोबाच्याक आनी ताच्या कामाक फाट कोत्ता आनी मनीस सोयम घेतलोल्या जाणवाईक जेजू क्रिस्ताक संपूर्णायेन म्हजी भेट कोत्ता. जिवीतभर ताच्या फाटल्यान म्हजो कुडीस व्हरून आनी आदल्या परस अदीक ताका विस्वाशी रावूं. सर्गीच्या दळबरा मुखार हांव तुका म्हजी आवय आनी राणी म्हूण वेंचून काडटा. तुजो चाकर कशी म्हजी कूड आनी ओतमो म्हजे लागीं आसा तितले आनी म्हज्या बऱ्या कन्यांच्या आदल्या आकांताच्या आनी फुडलें मोल घेवन तुजे सुवादीन कोत्ता. देवाचे वर्ते मोहिमे खातीर कांयच आडाय नासतना म्हजे विशीं आनी म्हजे लागीं आसा आनी ना ताचे विशीं तुका जाय तशें करूंक तुका पुराय आनी सगलो अधिकार दिता आतां आनी सासणाक आमेन. सतमानता देवाक सूर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवी समावलो आंकवार मारयेंत आयज जल्मलो पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयदान जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक नियाळी आमी आयच्या दिसाचे संतोसाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर पुडव्या गाब्रियलान आंकवार मारयेक खबर दिली देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान येतलो म्हूण आनी ती पवित्र आत्म्याचे कृपेन गोरबेज जाली. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू.
नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक ओ म्हज्या जेसू बोगोश आमकां निवार आमकां एमकणाच्या उज्यांतली ओ सरकार सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्या दुसरो मिस्तेर अकबर मारी सांत इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करून गेली आणि तिचे सेवेक 3 म्हयने रावली आणि आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आणि आमकां दाळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापया खाती विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापया खाती विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापया खाती विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापया खाती विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापया खाती विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापया खाती विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापया खाती विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापया खाती विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापया खाती विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापया खाती विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन
ओ म्हज्या जेजू बगोश आमकां निवार आमकां हेमकणाच्या उच्यांतली ओ सरकार सगळ्या ओतम्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर अंकवर मारी बालका जेजूक परसूत जाली बेल्या शहरांत गर्वाच्या गोट्यान मनसाती मदें. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी चुकलेल्यांक शिता तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांड्यान करून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायगुटी बरे तूं देवाचे माये आमा पापया खातीर नोंदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायगुटी बरे तूं देवाचे माये आमा पापया खातीर नोंदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. ओ म्हज्या जेजू बगोश आमकां निवार आमकां हेमकणाच्या उच्यांतली और सरकार सगळ्या ओतम्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर अंकवार मारीन बालका जेजूक व्हेलो आनी भेटयलो तेका देव तेंपलांत आनी दिलो ताका सान सिमाच्या हातान. तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे तूं कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे तूं कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे तूं कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे तूं कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे तूं कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे तूं कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदोय
आनी सदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कुर्बेन बोलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा स्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे तूं कुर्बेन बोलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा स्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे तूं कुर्बेन बोलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा स्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे तूं कुर्बेन बोलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा स्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बगोश आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली ओ सरकार सगल्या ओतम्यांक बगोरून चड गरज आसलेल्याक. पांचवो मिस्तेर पुर्बीच्या दिसा जाल्ल्या उपरांत 3 दिसांनी बालूक जेजू त्यो तेंपलांत मेवलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दसती पटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची बांदकां बोगोस आनी आमकां तांण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायबल बरे रे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नोंदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायबल बरे रे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नोंदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायबल बरे रे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नोंदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायबल बरे रे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नोंदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायबल बरे रे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नोंदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायबल बरे रे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नोंदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायबल बरे रे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नोंदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायबल बरे रे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नोंदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायबल बरे रे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नोंदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायबल बरे रे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नोंदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. ओ म्हज्या जेजू आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली ओ सरकार सगल्या ओतम्यांक करून चड गरज आसलेल्या. नमान राणये काकुटीचे माये तुगे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी येयची बाळकां तुका उलो मागता. ह्या दुखाच्या कोणान आस्कार सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दयाळ शरातिनी तुजी काकुटीची नदर घाल. तू कोनवाले मोगाल दुलो भगवान मारये ह्या परदेसा उपरांतचो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंती देवाचे माये आमचे खातीर माग. क्रिस्ताच्यो बसावण्यो आमकां फावो जावच्याक आमेन.
बापसाहेबाच्या इंतरसांवा पासत आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चिंतलेल्या दोशीता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी करून दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोत्सव पूज जेसू. आयगोती बरे देवाची माये बापया खातीर मदत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आतां आनी सदांच सदांकाळ आमेन. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भूंय, जेजू आमचो बाप, आनी आमी जेजू वस्तोली, आमी सगळीं सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसयो. जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. ही आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या नापोलियन रॉड्रिगीस आनी कॉसिसांव पेरेरा हांच्या ओत्म्या पासून आमी भेटयता. आनी दुसरें इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या दोमिंगो डिसुजा हाच्या ओत्म्या पासून आमी ही भेट भेटयता. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूं हे भेटेन मागुया. आनी आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. आनी आयच्या दिसाक तावन खेरीत भाशेन आमी पयल्या सोनवाराचें देवसांव फातिमा सायबिणीच्या मानाक सुरू केलां. फातिमा सायबिणीचे मजतीनूय आमच्या गोराब्यांचेर आनी आमच्या राज्याचेर, आमच्या देशाचेर आनी ह्या आख्या संवसाराचेर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, देव आमचे लागीं करार करता आनी मनीस जेन्ना हो तोडटा तेन्ना नव्यान आमकां बोगसणे फावो करून नवो करार आमचे लागीं करता. ह्या कराराची भागीदारां जावंक आमी जायते फावटी घोडये फाटीं उरल्या. आमच्या असोक्तायेन, आमच्या निराशीपणान, असल्या सगळ्या आमच्या चुकींक देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोपेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पश्चाताप घेवन सदांच सांगपार मारये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जियेशीं कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, त्या दिसाक दाविदाचो मोडलोलो तोंबू हांव नव्यान उबारतलों, ताच्यो वेरो सारको करतलों आनी गोट्टोन जाला तो नव्यान उबो करतलो आनी आदीं आसलो तसो तो हांव नव्यान बांदतलों. हे भाशेन अदमांच्या उरलोल्यांक आनी जांचेर म्हजें नांव उचारलेलें आसा त्या सगळ्या राष्ट्रांक तीं आपल्या ताब्यांत करतलीं. अशें सांगता तो सर्वेस्पोर आनी तो तें शांती पावयतलो. पळयात, असले दीस येतात, सर्वेस्पोर उलयता, की शेतां नांगरिना फुडें पीक येतलें आनी रोयना फुडें दाकांचो रोस मेळटलो.
पर्वतांचो नवो सोरो पाजरतलो आनी दोंगरा वयल्यान तो व्हांवून वेतलो. तेन्ना इस्रायल म्हजे पोरजेक हांव परतून तिच्या देसान हाडटलों. मोडलोलीं शारां ती नव्यान बांदतलीं आनी तांतून रावतलीं. दाकां मोळे लायतलीं आनी सोरो पियेतलीं. पोरसां लावन तांचीं फळां खातलीं. हांव तांकां तांच्या देसान व्हरून लायतलों आनी हांवें तांकां दिलां त्या देसांतलीं कोण तांकां उमटून काडचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पोर तुजो देव. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सगलीं बरोबर म्हणुया. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर सांगता तें चीत दिवून आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरजेक आपल्या भोगतांक सगल्या काळजान आपणाशी परततल्यांक शांती. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गांतान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर म्हणटा आपणाकूच आमकां सुभागी करतलो. सर्वेस्पोर म्हणटा आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोळ पिकाळ. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sorvesporak, 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 soy, soy. Sorvesporak, 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 soy, soy. सोमी म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Sorvesporak, 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 soy, soy. Sorvesporak, 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 soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जुवांचे शीस जेजू सरशी आयले आनी ताणें म्हणलें आमी आनी फारिसेव उपास करता पूण तुजें शीस करिना तें कशें. आनी जेजून तांकां सांगलें आपणा बरोबर न्हवरो आसोसर न्हवऱ्याचे पावणे दुकान आसूंक जाता जायत. पूण न्हवऱ्याक तांचे सरशिल्लो काडून व्हरतकच तो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. पोरण्या आंगोस्तराक नव्या लुगटाचो कोपो कोणूच मारिना कित्याक तो आंगोस्तराचीं सुतां ओडून काडटा आनी फाडो ओदीक विकोट जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या बुल्ल्यांनी भरिनात. भरीत जाल्यार बुल्ली फुट्टून सोरो व्हांवतलो आनी बुल्ल्यांचोय इबाड जातलो. ना, नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरतात आनी दोनूय बरीं उरतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, कोंकणींतल्यान आमची म्हणणी आसा
तेंपा प्रमाणे माथ्याक करपणे, तेंपा प्रमाणे माथ्याक करपणे. जे भाशेन आमी वाडटा आनी जे भाशेन आमचें मनीसकूड ह्या संवसारान वाडत आसा, मुखार वचत आसा, जायती उदारगत, जायते भाशेची नवीं यंत्रां, नव्यो वस्तू, नव्यो पद्दती आमचे मुखार आयज आसात. आजून पासून संवसारान नवी सोद जाता, नवा रिसर्च, जें आदीं खबर नासलेलें आमकां मनशांक तें आजुनूय दिश्टी पडटा. जरूय हें सगळें पयलें आसलोलें, ताची आमकां आतां जाणवाय मेळटा. आनी हें सगळें घडटा आसतना आदलें आमचें थोडें आसा तें नाय जाता. एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेशीस जाता. जायत्यो ज्यो स्पेशीस आसात संवसाराच्यो, झाडांच्यो तश्योच जनवरांच्यो एंडेंजर्ड जातात आनी मागीर एक्सटिंक्ट जातात, म्हणल्यार ना जातात ह्या संवसाराच्या मापा वयल्यो. आनी हें सगळें चलता आसतना भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर आमकां एक खेरीत संदेश दिता. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकान आयच्या पयल्या वाचपान देवाचीं उतरां हे पोरचेक नवेपण हाडटलो. आदीं जी मोहिमा देवान फावो केल्ली दाविदा वरवीं, तसली मोहिमा परतून हे पोरचेक दितलो. ही पोरजां अनुपकारी जावन अविस्वासी जावन देवा कडली जी पयस केल्या तांकां परतून बांदून हाडटलो. आनी तेन्ना जें कितें रोवप आसा, जें कितें लुवप आसा, ताचे विशीं आमी आयकलां. आख्खो व्हडलो प्रोसेस आमकां लागता. आमी रोयता आनी लुवता म्हणल्यार, पूण हें सगळें रोखडेंच जातलें. भाव भयणीनो, देवा सोबें वेळ ना, आमचें सोबें वेळ आसा. देवाक वेळ काळ लागना. आमकां मनशांक हो वेळ काळ सगळें लागता. तर असलें आसा तेन्ना आमी आमचें जिवीत जेन्ना देवाच्या हातान दिता, देवाच्या जिविता बरोबर एक करता, तेन्ना की आमकां हें नवें जिवीत मेळटा. ह्या पासत आमचें मन, आमचें काळीज, आमचो फोकस जो आसा तो जेजूचेर. देखून जेजूक जेन्ना विचारलें तुजे शीस उपास करिनात ते कशे, आमी करता जुवांवाचे शीस, फारिजेव उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करता ते दिसना. तांणी उपास करूंक ना अशें न्हू, आनी जेजून तांकां शिकोवंक ना अशें न्हू, पूण घडये सगल्यांक दाखोवंक ना. तरी आसतना जेजू तांकां होय संदेश दिता. ज्या मेरेन आमचे लागीं सूख आसा, आमचे लागीं न्हवरो आसा, आमचे लागीं जेजू आसा, त्या मेरेन आमकां भिरांत ना, आमकां दूख ना, आमकां उपासाची गरज ना. पूण जेन्ना आमचे कडलो जेजू वेता वा आमी ताका घडये काडून कुशीन दवरता, आमी देवा कडलीं पयस वेता, तेन्नाच की आमकां जायतें वायट जाता. आनी देखून आमकां रडपाक पडटा, देखून आमकां खंत जाता, देखून आमी प्राचीत करूंक पडटा. ह्या प्राचितान उपास करचो पडटा. तर भाव भयणीनो, आमकां ही कृपा मागुया. आमी सदांच जेजूक खोल चिटकून रावंक. आख्खो संवसार आजून पासून आमी पळयता ते भाशेन एक गरजेक सांपडलेलो आसा, हे तारणाचे गरजेक. तर आख्ख्या संवसाराक जरी तर तारण मेळटलें जाल्यार आमी सगल्यांनी ह्या मागण्यांत एक जावंक जाय, प्राचितान एक जावंक जाय. देखून आयच्या दिसाक आमी हे पयल्या सोनवाराचें देवसांव जेन्ना सुरू केलां, घडये आमचेच पासत न्हू, जी कोण येतात तांचे पासत न्हू, पूण आख्ख्या संवसाराचे शांती पासत, आख्ख्या संवसाराक तारण मेळचे पासत, भोव करून जी कोण देवाक मानिना वो जी कोण देवा कडलीं पयस गेल्लीं आसा तांचे सगळ्यां पासत आंकवार मारेचे मजतीन आमी मागता. तर आमकां सगल्यांक ही कृपा मागुया आनी हें नवें काळीज, नवें मन जें देव आमकां दिवंक सोदता तें घेवंक आमी पुर्ती जावंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44. C38. Sor moce, duceți de corcaș
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्दाचो गुट परगोटुया. तुझ्या कृसानी बोलक जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिगा प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेकाय जाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. मोडलोलो तंबू दाविदाचो हांव नव्यान बांदून हाडटलो. आमचें जिवीत जरी तर कांय कारणाक लागून वयर सकयल जालां, मोडलां, तुटलां, जाल्यार विस्वास दवर तो बांदून हाडटलो.
होच देव जो आमचें जिवीत बांदून हाडटलो ताका आमी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान उलो मारुया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय, कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवी संस्कारान तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता, तुजो मोग करता, आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू. आसा म्हण समजू. हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. बापाक वचून देवून आयलोय, आमचे सारको मनीस जालोय. सासनाक तुजे येवजण जालें, आमचे मोदे बिरान करचे. बापाक वचून देवून आयलोय, आमचे सारको मनीस जालोय. सासनाक तुजे येवजण जालें, आमचे मोदे बिरान करचे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं हे परी सदां तुका मोगान एकवटोन सासणाक तोखता तसलो फोड आमी काडूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. उत्सवीक वर्साक मागणे. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागून फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या क्रुसाचेर नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिसियोनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रेलिकेची दापोजीक दाखोवणेक तशेंच 2025 वर्साक आमी तयार जातना पवित्र क्रुसाच्या बोळान आमचो एकचार थिराय तुज्या पुत्राच्या उजवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगटणारा आमकां कोर. आमेन. गायन घेऊया E6 पेज नंबर 80. E6. Moja Deva Argayam Ditolu Nashena Sodan Swagantolu Moja Deva Argayam Ditolu